सगळी आमी उबी रावन मिसाची सुरवातीचें गायन गावया. एकुणीस मिसाची बॅट सुरू जाता. पान 9 A19 पेज 9. मिसाची बॅट सुरू जाता. आमी सगळी तयार जावया. आमचो यादी भितर सरता. आमी सगळी येवकार दिवया. आमचो यादी भितर सरता. आमी सगळी येवकार दिवया. कावारी Sotoro, ami tadun vato kyoya, sorgicevo tovatolo, ami cevunai dizavya, sorgicevo tovatolo, ami cevunai dizavya. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. कांचेच कृपा दिवं. माय मोगस येवकार हे सकाळच्या मिसाक. हे मिसान डायगो डिकोस्टा हाचे पासून आमी मागता सर्गीच्या बापान हे आमच्या बाबाक आपली शांतीन द्विसवान घे म्हूण मागतना कार्मिन लॉपिस आनी एश्विन गोन्साल्वीस आपापलो वाडदीस संभ्रमतात. तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशीच आपापलो वाडदीस लग्नाचो वर्शीक दीस पालटेल्यांक दोनूय देवाचे आशिर्वाद आमी हे मिसांतल्यान मागुया. आज सायबिमांची बॅट ह्या घरांनी जाता. दोंद्रे लुइजिना फेर्नांडीस, केरांत निशी कोसिसांव, ओल्डेंबाट लिना सिल्वेरा, मुलाती ग्लोरिया मिनेजीस. सायबिमांची बेटी उदेशी ह्या कुटुंबांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी हे मिसांतल्यान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, हे मिसा बेटींतल्यान आनी जेजूच्या उतरांतल्यान आनी जेवणांतल्यान आमी अदीक ताची सारकी दयाळ मोड काळजाची जावंक बापाचे काकुतीचे मुखामळ आमी आपणावंक आमकां फाव जावंक कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पोद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बे सौभाग्यवन सदांच सांकवार मरीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, विसा काकूत कर, काकूत कर.
मातुया. सर्वेस्परा आमचे देवा, सगळे मनान तुजी भोजण करूंक आनी बाबार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळे मनशांचो मोग करूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आनीकूय हांवें सांगची गरज आसा. गिदियोनाची, बाराकाची, सामसोनाची, जेफ्ताची, दाविदाची, साम्युएलाची आनी प्रवाद्यांची हांव खबर करूंक लागल्यार म्हाका वेळ आसचो ना. भावार्था वरवीं तांणी राष्ट्रां जिखून घेतली, नीत स्थापली, बासायलोले ते तांकां मेळ्ळे. तांणी शिवाची तोंडां धांपलीं, उज्याची आकटीं पालोयलीं, पाजलोले तोरसादींतले ते वाटवले. ते ओसोक्त आसले पूण गोट जाले, झुजांत बोलिश्ट जाले आनी पोरक्या फुजांक तांणी पेल्योन शेवटिल्यो. बायलांक घोव मेळ्ळ्यांतले जिवंत जावन पोत्ते मेळ्ळे. थोडीं जाणां ओदीक बऱ्या जिविताक पुनर्जिवंत जावचे खातीर आपली सुटका करूंक दिनासतना कोश्ट दोड भोगूंक तयार जालीं. थोड्यांनी मस्कोऱ्यो आनी मार सोंसलो आनी दुसऱ्यांनी खोडे सांकली आनी बोडकोन भोगल्यो. तांकां फातरायलीं, तांकां चिरलीं, तांकां तोरसादीन मारलीं. शेलयांचे आनी बोकड्याचे चाम घालून तांकां हांगा थंय भोंवडायलीं. तांकां संवसार पुरतो नासलो. तीं अरण्यांत आनी दोंगराचेर पळोवन भोंवतालीं. भुंयारांनी आनी जमनीच्या दोळींनी जियेलीं. ह्या सगल्यांनी भावार्थाक वीर भोगताची साक्षी दिली. तरी आसतना देवान भासयलोले ते तांकां मेळूंक ना. आमचे खातीर देवान ओदीक वर्ती येवजण थारायलोली आसा आनी ती सगळीं फकत आमचे बरोबर संपूर्णायेक पावलोली ताका जाय. देवाचे उतोर्ये. देवाचें ओडकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचे कालीज घोट दवरात. म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचे कालीज घोट दवरात. तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिलें, तुका शरणां येतल्यांक तुवें फावो केलें. केद्दें व्हडलें तुजें भोळेपण, सर्वेस्परा, सगल्या मनशाच्या दोळ्या मुखार. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचे कालीज घोट दवरात. मनीस लोचोंडान मानतात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाड विवाड कोत्ता तेन्ना तुज्या तोंबून तांकां राखून दवरताय. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचे कालीज घोट दवरात. घोट दुर्गाच्या शारांत ताणें आपल्या मोगाची विस्मितां म्हजे खातीर करून दाखयलीं. देखून हांव सर्वेस्पराक वाखाणटां. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचे कालीज घोट दवरात. आकांताच्या वेळा हांवें म्हणलें, हांव सारकोच तुजे नोदरे भायर पडलो, पूण आदार मागून तुका उलो मारतनाच म्हजी विनोती
तुवें आयकून घेतली. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे कालीज घोट दवरात. तुमी सोगलीं देवाची भोक्ती करतल्यानो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान भरलोल्यांक सर्वेस्पोर खोटिनायेन फारीक करतलो. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे कालीज घोट दवरात. उबे रावया. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शीश दर्याचे पेले तोडी जेरासनाच्या मुल्कांत पावले. आनी तो ओड्यांतलो भायर सोदतोच मेळो ओतमो बसलोलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधींनी आपलें बिराड केल्लें आनी सांखळींनी लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जायनासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी सांखळेंनी बांदलोलो. पूण ताणें सांखळी तोडल्यो आनी कोळे मोडून उडयले. कोणाच्यान ताका दोमावंक जायनासलें. दीस रात उयेली मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धाडावन तो सदां समाधींनी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयसतान जेजूक पळोवन तो धांवन आयलो, ताचे मुखार सोरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हळें, जेजू, बोव व्हरत्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान हांव तुका विनयतां, म्हाका दोगदाय नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलें, मेळ्या आत्म्या, हे मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनाबाग, कित्याक आमी खूब जाण आसात. आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कडेन जोबोर प्रार्थून मागतालो. थंय दोंगरा लागीं दुकरांची एक व्हड इंड चोरतालो. आनी मेळ्या आत्मे ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां वचून रिगूं दी. आनी जेजून तांकां रोजाय दिली. आनी ते मेळ्या आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिगले. आनी सुमार 2000 दुकरांचो एक आख्खो इंड व्हडा नेटान धांवलो आनी उंच वचून कोळशा वेल्यान उडकी मारून उदकांत बुचकोडून मेलो. तांचे राखणे पळून गेले आनी नगरांत आनी शेतां मळ्यांनी तांणी ही खबर कोडीत केली. आनी कितें जालें तें पळोवंक लोक आयलो. आनी जेजू अशें येवन देवचार बसलेलो आनी देवचार कोश्टायतलो ते मनशाक थंय बसलेलो, आंगावली न्हेसलेलो आनी तकलेन सारको जाल्लो पळोवन ती घाबरली. देवचार बसलेल्याक कितें घडलें आनी दुकरां विशीं कितें जालें तें दोळ्यांनी पळयल्यांनी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण ताचे कडेन मागूंक लागलो.
आनी तो ओड्यार चोडटना देवचारान कोश्ट आयलोलो तो मनीस आपणाक ताचे सांगता रावंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घरच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान आपले काकुतीन केद्यो व्हडल्यो वस्तू तुजे तांय केल्यो त्यो तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणाक खातीर केद्यो व्हडल्यो कोन्यो केल्यो ते देकापोलींत परगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, आयची दोनूय वाचपां व्हडलीं आसात. भाग्योन मार्कूचें शुभ वर्तमान 5व्या आवेस्वरांत आमकां बापाची दयाळाय, काकूत, सोंसणिकाय, मोग दाखोवली जाता. लुकाचे शुभ वर्तमानांत 4थ्या आवेस्वरांत 18वी वळीन जेजू म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका धाडला. कित्याक धाडला तें स्पश्ट भाग्योन लूक सांगता. म्हाका धाडला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका दिवंक, जुलुमाक सांपळिल्ल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचे काकुतीचे मजतीचें ओरोस परगट करूंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिश्टी पडटा जेजू आयिल्लो मेकळेपण दिवंक. आनी हे मनशाक भाग्योन मार्कू कितलो बारीकसाणेन ही घडणेची खबर करता तें आमी आयकलां. बारीकसाणेन सांगता आमकां. ताका कोळ्यांनी बांदलो, सांकड्यांनी बांदलो, तो समाधीनी रावतालो, लोक ताका भियेतालो, तो सगल्यो वगत बोबाळ मारतालो, दीस रात उयेली मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धांवडावन तो सदांच समाधीनी आनी दोंगरांनी आसतालो. ह्या मनशाचो अभेस आनी हे बेसांत आशिल्ल्याक जेजू मेकळेपण दिता, सुटका दिता. आनी लोक अजाप जाता त्या मनशाक पळोवन. कितें घडलें ते विशीं ती अजाप जाली. आंगावली न्हेसून मेळ्ळो तांकां. देवचार कोश्टायतालो तो थंड आसलो. तकलेन सारको जावन पळोवन ती घाबरली. ह्या मनशाक जेजू एक नवें जिवीत दिता, नवी दिशा, नवो भरवंसो. आनी ह्या भरवंशान तो म्हणटा हांवूय तुजे बरोबर येता. पूण जेजू ताका पाठयता आपले बरी खोबरेचो आनी आपली काकुतीचो गोवाय जावं. तुज्या गोच्यांक वचून सांग तुजें सगळें कितें घडलां तें. भाव भयणीनो, आमच्या एक एकल्याच्या जिवितांत असल्यो घडण्यो देवचाराच्या मनांतल्यानूय आमकां एक एकल्याक अणभवूंक मेळटात. इन आवर स्पिरिच्युअल लायफ, आमच्या आत्मीक जिवितांत जायते फावटी देवचार आमकां तरेतरेच्या वस्तूंनी तपासता. आमी जायते फावटी गूल जाता, तरेतरेच्या विसांक सांपडटा. आनीक आमच्यांनी जायते फावटी सोडूंक जायना. आमी आमकांच सांकड्यांनी बांदता. द चेन्स ऑफ पॅशन, द चेन्स ऑफ लास्ट, द चेन्स ऑफ डर्टी वर्ड्स, फिल्थी थॉट्स, जायते तरेचे भाव भयणीनो आमकां देवचार सांकड्यांनी बांदता आनी आमी गुलाम जाता. थोडी घोडी सोऱ्याक बोलतात, थोडे सोरे बेबदिकाय चोड जावन गुलाम जाता. थोड्यांक संवसाराची आस्त इतलो बांदून दवरता तांकां मेकळेपण मेळना. ही घडणी जेजून ह्या मनशा सोबे गेली. आमचेय सोबे करचेली आयज गरज.
भोव करून आयच्या काळार तरेतरेच्या सांकड्यांनी देंवचार आमकां बांदून दवरता आनी तांतले मेकळे करूंक तोच जेजू आपल्या बापाचे दया काकूत बोगसणें दिता. ह्या घडणेंत वी सी द बेनेवलन्स, द कंपॅशनेट हार्ट ऑफ फादर. जेजू ताका धांवणयना, जेजू ताका मेकळेपण दिता. आनी मेकळेपण दिता आसतना आमी आयकता 2000 दुकरांचो आख्खो इंड आसलो. तो सेनाबाग देंवचाराचें नांव तो सांगता आमकां थंय धाड, दुकरांनी थोडी धाड. आनी जेजू ह्या एका मनशाक लागून ताका बापाचो मोग आनी दया दिवंक वसाद म्हणटा. आनी देखून त्या मुल्कांतलो लोक 2000 दुकरांचो लुकसाण जालें म्हूण ताका म्हणटा आमचे मदीं रावं नाका, आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. बाबडीन आज घरा वयता आसतना आमकां एक एकल्याक असलें मेकळेपण दी. तरेतरेचे घडी आमकां रोखडोच राग येता, रोखडीच आमी एकामेकाचेर तापता, रोखडेंच आमकां तरेतरेचे असुकताय आसात. आज ती असुकताय जेजूच्या पांयांशी दवरुया आनी आमकां खरें मेकळेपण दी. बापाचो मोग दया काकूत, बापाची बरेपण आमी अनुभव आमकां शिकय म्हूण मागुया. मिटवणेक आमी गायन गावया. C17 गोवा कोणयो बारीक ओडक्यो पान 35. C17 पेज 35. गोवा कोणयो बारीक ओडक्यो उड्या जाता जिवा बसून मोच्या बाबा पयली वांगडा जेजू भितर जिवीत मोचे पिसार पेटोवंक जाता म्हज्या. जेजूया उडो बसून बरें मनशांक सोडून जिवीत सोडून अशें बापा जेजू सोबे भोगताव तुका जिवीत मोचें मनशांक सोडून जिवीत सोडून अशें बापा जेजू सोबे भोगताव तुका जिवीत मोचें. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेश्वर आमचे बापा, आमी तुजीं भुरगीं तुजे वेदीचेर दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तुज्या पुताचें जेवण आमकां दी. अशें सगळे तरेच्या गुलामपणांतली आनी पातकाच्या मेकळेपणांतली आमकां बाटाय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन भासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय.
ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मिळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबार दलबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी स्वर्ग संवसार भरल्या तुज्या वैभवान सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावीन येता ताका सोय सर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक करोराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मनूचा आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास करान फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, कार्दियाल फिलिप नेरिफेरा आमच्या आस्बिस्मा, सिमिया आमच्या औशलेर बिस्मान सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवा सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद चडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगती तिच्या पोती भाग्योन जुचे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवाल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणीन पडून दिवं नाका पण वायटान तुमी आमकां. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दवरतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे उशे प्रमाणे तिका शांती दी.
तूंच तिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येतान राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. असो जेजू आमकां मेकळेपण घेवन आयलो. असो जेजू आमकां बापाची दया काकूत भोगसणीक घेवन आयलो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाची. ताच्या जेवणांत वांटून घेतिल्ले आमी सुभागी. सुमयांत आमचे मित्रांचे म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया. शेड्यांक हांवदार D40 570 D46 पेज 74. Santa Sheria Gauda Moche Vormi Bidor Solia Conoi Dosam Satano Salvar Soro Taka Subavuda Deudao Iswasoda Suchi Ama Sheria Goria Jesus Ekazinando morzobu Deudao Iswasoda Suchi Ama Sheria Goria Jesus Ekazinando morzobu Sorgar Sangu Aylay Devu Dusmanatli Sodun Devu Moच्या शेड्यान आयलाय घेवून सासणेक जिवीत मोचे वाडू देवतां विस्वासोद सुचे आमा शेड्या घोड्याची चूक एका चिंडान दवरचो देवतां विस्वासोद सुचे Sheria Goria Jesus Eka Zinando Vorzobu प्रार्थूया. देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, सोडवणीच्या जेवणांत तुजें जिवीत तूं आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फाव कोत्ताय. तुज्या पुताच्या जेवणा वरवीं दिसान दीस तुजीच दोळाय अणभवूंक आनी ही दोळाय दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां सुडसुडीत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
आज सांजे 5 वरांचेर आमचे सुपिल्ल्या भुरग्यांक दोतून हे निमाणें सातोळें तांचे पासत मागुया ही तयारी पयले कुमन्यांची बरी भाशेन जावं. 5:15 आमचे कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रूप आपली सातोळ्याची कार्यावळ मागण्यांची जमात करता आनी 6:30 वरांचेर आमची PPCची जमात पॅरिश पास्टरल कावन्सिलाची जमात पयलो सोमार जाल्ल्यान 6:30 वाजता. फाल्यां आमी सगळे डॉन बॉस्को ऑरटरी हांगा डॉन बॉस्को शाळेंत वयतले. थंय आमचो सगळे मोटवाशांचो दीस डे ऑफ कॉन्सेक्रेटेड लायफ हो दीस बरे भाशेन जावंक सगळे यादनीक आनी मोटवाशी माद्री थंय एकठांय जातल्यो तांचे पासत मागुया. सर्वेश पौर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. बापाची दया काकूत दुसऱ्यांक दिवंक आनी सगळे मेकळेपणान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. बापा तुका आर्गां दिता. E3 पान 70 आनी 7. E3 पेज 77. Sobi sundor ulabaso vici suavit poragati Gorva veria shonya baso Doria tuli masrigati Ahapa tu cargadita Tuja moga gayon gorda Ahapa tu cargadita Tuja moga gayon gorda